गोवा जर्नलिस्ट असोसिएशन हांच्या जोड पालवान दर वर्सा 16 नोव्हेंबर ह्या दिसा आमच्या गोंय सरकारचे माहिती आणि प्रसिद्धी खाते हो उत्सव मनयतात. तुमच्या सगळ्यांक मना काळजा सावन गोंय सरकारच्या माहिती आणि प्रसिद्धी खात्या वतीन हांव येवकारता. आयज ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ अशा पत्रकारांचो हांगासर भोवमान जावचेले आसा. सो तांकां हांव मना काळजा सावन तांचें स्वागत करता. हातूंत आसा लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड विनर अंदूचे आमी सिलेक्ट केले आसा श्री गुरुदास सिंगवाल सर, तांकां आमी काका म्हणून वळखतात, तांचे हांव मना काळजा सावन स्वागत करता. तशेंच 5 खाशेले सत्कारवृत्तींचो हांगासर सत्कार जावचेलो आसा. तांची नांव आसा विनायक नायक, सुधीर सबनीस, सायमन अल्फान्सो, सर्जिओ काल्देरा आणि सुहास मेळीकर. परतून एकदा आमच्या सगळ्या मानेस्तांक आयच्या ह्या दिसाच्यो खास खास शुभेच्छा. तशेंच सांगता बशिल्ले सगळे सरकारी अधिकारी, पत्रकार भाव भयणां आणि ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ सगळे व्यक्ती आणि हेर सगळ्यांचे हांव मना काळजा सावन गोंय सरकारच्या वतीन हार्दिक हार्दिक स्वागत करता आणि सुबेक विनंती करता आमच्या खात्याचे संचालक श्री दीपक बांदेकर सरांक की तांच्यांनी सगळ्यांचे शब्दांनी स्वागत करचे. सर प्लीज. Chief guest for this function of National Press Day, Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, Secretary Information and Publicity Shri Ravi Dhawan, today's keynote speaker Shri Prashant Kanjia, President of Guj Shri Raj Taylor Naik, my fellow colleagues from the department, senior journalists and my dear friends. On behalf of Department of Information and Publicity, I extend my warm welcome to today's chief guest, guest of honor, eminent speaker, and all the senior journalists who are present here today. As we all know, today National Press Day is celebrated to commemorate the Constitution of Press Council of India, which was instituted on November 16, 1966, to monitor the quality of reportage provided by the Indian press. November 16 is observed to acknowledge and honor the Press Council of India, a statutory and quasi-judicial establishment. Press Council of India acts as a moral watchdog in ensuring that Indian journalists are not driven by any influence or external factors. The first Press Commission was envisaged in 1956, a committee to protect the ethics of journalism and freedom of the press in India. It led to formation of a Press Council 10 years later in 1966. Press Council of India monitors all journalistic activities to keep the credibility intact. To commemorate this day, state government also honors various journalists for their contribution in the field of journalism, photo contest, and also a lifetime achievement. I also congratulate for all the awardees for today's function and also the awardee for lifetime achievement. So with these few words, I welcome you again for this function. Thank you. Thank you very much, sir. राष्ट्रीय पत्रकार दिसाचे औचित्य साधून आमच्या वेगीचे आशिल्ले सगळ्या मानेस्तांचे आमी खास स्वागत करूंक सोदता. आमचे मदीं आसा गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, जांचो भोवमान करतले बाय प्राची विनंती आसा की तांची आमच्या माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचे सचिव सन्माननीय श्री रवी धवन सर, बाय मनाली विनंती करता की तांचो भोवमान करचो. बाय दिपाली विनंती करता की प्रशांत पांजियार हांचो भोवमान करचो. आर्यन बाय विनंती करता की तांच्यांनी गुजचे अध्यक्ष राज तिलक नायक हांचो भोवमान करचो. आणि अक्षताक विनंती करता आमच्या खात्याचे संचालक दीपक बांदेकर सरांक तांचोय भोवमान करचो. थँक्यू व्हेरी मच. सध्याचो उत्सव हो दिवाळीचो उत्सव, दिपोत्सवाचो काळ आणि व्हडली दिवाळी ल्हान दिवाळी हाच्या मदीं आमी निमण्या पावण्याचेर आसा. दिवाळी म्हणल्यार एक उमेदीचो खीण. प्रत्येक मनान नवो हावेस, नवी उर्बा आणि नवी उतर आसता. खरेंच
दिवाळीचो काळ हो दिपोत्सवाचो काळ आणि सामका सुंदर अशी दिवली आसा. ह्या दिवलेंतले वाती पळजळीत करपाचो हो खीण. विनंती आसा वेदिवेल्या सगळ्या मानेस्तान दिवलेंतले वाती पळजळीत करच्यो. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, रवी धवन सर, प्रशांत पांजिया, राजीव तिलक नायक आणि दीपक बांदेकर सर. राष्ट्रीय पत्रकार दिसाचे औचित्य साधून गोंय सरकारचे माहिती आणि प्रसिद्धी खाते दर वर्सा ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ अशा पत्रकारांचो भोवमान हांगासर करता. अंदूच्या वर्सा गुरुदास सिंगबाळ सरांचो, तशेंच 5 विनायक नायक, 5 पत्रकार विनायक नायक, सुधीर सबनीस, सायमन आल्फान्सो, सर्जिओ काल्देरा आणि सुहास बेळेकर हांचो भोवमान जावचेलो आसा. पयले सुवातेर गुरुदास सिंगबाळ सरांचो हांगासर लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड दिवन तांकां सत्कार करतले. विनंती आसा राजीव तिलक नायक हांच्यांनी मुखावेली सुत्रां हाताळची. राजीव तिलक नायक. धन्यवाद श्याम. आयचे सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी श्री रवी धवन सर IAS, तसेच आमचे आयज कीनोट स्पीकर नोटेड फोटो जर्नलिस्ट आणि एक रिस्पेक्टेड असे एक आमचे मिडिया व्यक्तिमत्व श्री प्रशांत पांजियर, तसेच आमचे इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी खात्याचे डायरेक्टर श्री दीपक बांदेकर. हांगा ऑडियन्सान बशिल्ले सगळे आमचे सत्कार मूर्ती सर गुरुदास सिंगबाळ, तसेच आमची आदली खात्याचे अध्यक्ष ही डायरेक्टर मेघना शेटगांवकर आसा, तसेच तुम्ही सगळे पत्रकार भाव आणि मोबायल इश्टांनो. आयज खरेंच एक सुंदर असो दीस आणि आमी दर वर्सा ह्या दिसाक रावता. हो एकूच असो दीस जंय डायरेक्ट सरकार आनी पत्रकार हे एकठांय येवन आमी हे सेलिब्रेशन करता. सीएमाक ह्या पयलीं आमचे कितें म्हणजे आमचे डिमांड्स आसतात. सीएम म्हणटालो एवरी टायम आमी कितें कितें सांगीत आसता म्हणटा, पूण सीएम तितलेच एनर्जीन आमचे ते आयकून घेता आनी इम्प्लिमेंटूय करपाचो प्रयत्न करता आनी खुबशीं आमचे कामां जावन पडलेलीं आसा. आयज आमी लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड दिवपाक हांव हांगा उबो आसा की सरांचे सायटेशन आसतलो आतां, पूण तेज्या पयलीं सीएम सर एकूच रिक्वेस्ट आसा की हो आमचो एकूच असो एक अवॉर्ड आसा जेका म्हणजे सगळ्यांचो एक आतां एक एम आसा की आपल्याक हो अवॉर्ड मेळचो जर्नलिस्टाक केन्ना आपल्या लायफ टायमान केन्ना तरी. आनी जेन्ना आमी हो हे अवॉर्ड सिलेक्शन करता तेन्ना सगळे आमचे जे संघटना आसा आमी गुज म्हणा, एडिटर्स गिल्ड म्हणा, फोटो जर्नलिस्ट असोसिएशन म्हणा, साऊथ गोवा जर्नलिस्ट असोसिएशन, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया असोसिएशन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असोसिएशन, ही सगळी आमी खंय तरी कन्सेन्सस करून वी डू द सिलेक्शन. आनी जेन्ना एक हो आमी सिलेक्शन करता तेन्ना what do? We actually we are trying to celebrate his life, his journalism career. आणि जेन्ना अशें घडटा की म्हणजे प्रत्येक फिल्डान आमी पळयता की कला आनी संस्कृती खातें हे स्टेट कल्चरल अवॉर्ड्स दिता आनी तेजें मानधन 1 लाख पर्यंत आसा. तशेंच ते यूथ सांग अवॉर्ड दिता, युवा सृजन, तेकाय एक बरी रक्कम आसा. पण जेन्ना आमी पत्रकारा खातीर हो लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड म्हणटा तर हांव मानधनाचें म्हणलें, बट वी हॅव टू रिस्पेक्ट द फिलिंग्स, द पर्सनॅलिटी वी आर ऑनरिंग. सो आमी फक्त सीएम 10,000 दिता. सो हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की ते फुडलो जेन्ना नॅशनल प्रेस डे येतलो, म्हाका खात्री आसा तुमीच हे खुर्चेर आसतले, हो अमावंट मिनिमम 2 लाख तरी जावपाक जाय म्हाज्या हिसपान. तशेंच
जेन्ना आमी हो अवॉर्ड दिता तेन्ना वी हॅव टू सेलिब्रेट हीज करियर, हीज लायफ. एक ल्हानशी बुकलेट केली, highlighting all his achievements, so that the next generation, the people who wants to come into this field, they should know who Gurudas Singhbal is. At the same time, we should also make an effort to, come out with a small documentary, his experiences, and information department can, keep it as a, for posterity. But the next generation, even journalism students can come and, refer to that. It will be a documentation of history actually Goa, because I remember just citation वाचतालो सरांचे. He has covered the first assembly also. He has interacted with Indira Gandhi. सगळे emergency सगळे पळयलां आमचे गुरुदास सिंगवाळ सरान. And what are we doing today? We have to actually, we have to celebrate this. ह्या पयलीं आमचे 2019 नोव्हेंबर सुरू जाला. पयलो आमी लॅम्बर्ट मास्कारेनस. He crossed 100 years आणि he has seen Goa before liberation आणि पोस्ट लिबरेशन. सो त्याच्या आता कांयच ना आमचे कडेन. जेन्ना डायरेक्टराक हांव रिक्वेस्ट करता की म्हणजे नेक्स्ट इयर आमी हे बरे तरेन ऑर्गनायज करया अँड वी वील एक्चुअली सेलिब्रेट देयर लायफ्स. आणि जे सर सिंगबाळ जाले, फाटले फावट सिताराम टेंगसे जाले, त्याच्या पयलीं लॅम्बर्ट मास्कारेनस जाले, हेंचेय तुमी एक ल्हानशी बुकलेट करची. ओके, हायलायटिंग देयर लायफ, देयर करियर सगळे म्हणजे उरतले. आनी हांगा सुहास बेळेकर आसा, ते तुमकां निश्चितपणान हेल्प करतले की ही इज वेल रेड आनी ताणें इतिहासाचेर खुबशें कितें बरयलां. आमी तेंचे जेन्ना सत्कार करतले, तेंचो सत्कार आसा आयज, तेन्ना तुमकां कळटलें सुहास बेळेकराचें कितें योगदान आसा पळय तें. सो हो एक विशय जालो सीएम सर. तशेंच हांवें तुमकां फाटल्या आमच्या गुज जर्नलिझम अवॉर्ड्सा वेळार तुमकां हांवें 2 आमचे रिक्वेस्ट आसले, ते आमी फॉलोअप करताच. पूण तरी आसतना तुमी परत तेजेर लक्ष घालचें. ते आमचे जर्नलिस्ट वेलफेअर बील हें अजून आमचें खंय तरी हें जावना, अजून नोटिफिकेशन जावना. आनी कॅमेरा एंड लॅपटॉप स्कीम ही सीएमान आमकां वरच करतलो. सीएम डिसेंबरांत ताणें आमकां प्रॉमीस केला की डेफिनेटली ही वील ओपन अप द स्कीम आनी बेनिफिट्स मेळटले म्हणून. तशेंच जेन्ना आमी आयज हांगा सिनियर जर्नलिस्टांचो आमी सत्कार करता तेन्ना तांकां एक म्हत्वाचें तांकां म्हणजे बेनिफीट मेळटा गव्हर्मेंटा कडल्यान, ते पेन्शन बेनिफीट स्कीम. म्हणजे तुमी ते बजेट स्पिचीन आतां 1000 ताका एनहान्स केला पेन्शन स्कीम, पूण ते फक्त अनाउन्समेंटा पुरतेच सध्या उरलेले आसा. तेजें इम्प्लिमेंटेशन अजून जावना. आनी ती स्किमीची एक व्हॅलिडिटी आसली आनी म्हाका दिसता ती व्हॅलिडिटी खंय तरी सोंपलेली आसा. आनी एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान आपलें वेवस्थीत सगळें काम करून दवरलेलें आसा, पूण खंय तरी फायनान्स डिपार्टमेंटान ती फायल अडकून पडल्या ती. म्हणजे ते आमी डिपार्टमेंटाक वयता, तेंचे कडेन आमी झगडटा, तुमी कितें करता, आमी कित्याक वयता, आमकां आमचे सिनियर जर्नलिस्ट सगळे फोन करता. इतलेंच न्हू सीएम की हांगा 2 वर्सांची पेंडींग फॉर्म्स आसा. जे जर्नलिस्टांनी फॉर्म एप्लाय केला फॉर दीस स्कीम वा एलिजिबल, ती अजून पेंडींग आसा. खंय तरी तेजो कांयच जायना, तेजें जंय आसा थंयच आसा फक्त. आनी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट म्हणटा दे हॅव डन ऑल एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल, सगळें केलां, फक्त ती फायनान्स डिपार्टमेंटान फायल वयता, परत येता, परत वयता, परत येता. हें अशेंच चलना. ताका ऑलमोस्ट 2 वर्सां जालीं आतां. आनी आमकां बरें दिसना, कित्याक जेन्ना एक जर्नलिस्ट रिटायर्ड जाता तेन्ना तेजी परिस्थिती कितें आसता ती आमी क्लोजली पळयता. कांयच आदार आसना तांकां. आनी थोडे अशे जर्नलिस्ट आहात दे आर कंप्लिटली डिपेंडंट ऑन दीस पेन्शन. सो तुमी मातशे एक्स्ट्रा एफर्ट घालून ही स्कीम खंय तरी अडकल्या पळय फायनान्स डिपार्टमेंटान, ती मातशी परत तुमी जाग्यार हाडची. आनी म्हणजे आमी सगळेच तुमकां थँक्स म्हणटले. फॉरगेट अबाउट मी. आमी आतां हांव आसतना फुडले फावट, पूण जे बेनिफीट घेता आनी जे कोण बेनिफीट घेवपाचे मागार आसा ते तुमकां खरेंच तुमकां म्हणजे आय एम रियली आय डोंट नो हाऊ टू एक्सप्रेस दीस. तशेंच आनी एक पत्रकार कृतज्ञता निधी आनी एक स्कीम आसा, तातूंत मेडिकल एड एक भितर एक हें आसा, एक बेनिफीट आसा. हांगा जर्नलिस्टांनी खुबशे म्हाका दिसता एक देड वर्स ऑलमोस्ट म्हाका 1.5-2 वर्सां पयलीं पासून जे तेंच्यांनी क्लेम सबमीट केल्लो तोय खंय तरी अडकून पडला. सो हे सगळी आमची जी पेंडींग आसा, म्हाका दिसता सीएम इज रियली सिरियस ऑन मॅटर्स पर्टेनिंग टू जर्नलिस्ट. आनी म्हाका खात्री आसा
हे सगळे आमचे जाग्यार पडटले म्हणून विश्वास धरून अशें चलया आमी. ओके, कमिंग बॅक टू द लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड. आयज आमी अशे एक महान व्यक्तीचो हांगा सत्कार करपाक सगळे जमल्या. डॉक्टर टी बी कुन्हा लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड ह्या अवॉर्डाचें नांव, आनी ह्या वर्सा ते फावो जाता आमचे ज्येश्ठ आनी श्रेष्ठ अशे सिनियर जर्नलिस्ट, वेटरन जर्नलिस्ट श्री गुरुदास सिंगवार सर. I'll just read out the scroll of honor. Scroll of honor on the occasion of the conferment of the T.B. Punna Lifetime Achievement Award in Journalism for the year 2021 by the Department of Information and Publicity, Government of Goa, to Shri Gurudas Raoji Singwar. The government and the people of Goa take great pride in conferring the T.B. Punna Lifetime Achievement Award in Journalism for the year 2021 on Shri Gurudas Raoji Singwar. Now in the 82nd year of his life, Shri Singwar is among the finest journalists in the state and someone who has seen Goa from close before and after liberation. Born in Savivare, Ponda Taluka in 1939, Shri Singwar completed his SSC at the Progress High School in Panaji. He then moved to neighboring Maharashtra for higher studies, first at Mumbai's Jai Hind College, where he did his intermediate in arts at Bombay University and later graduated in sociology and English from the Pune University. Shri Singwar started his journalistic career with the launch of the Navin Times in 1964. He served the newspaper's editorial department for 30 long years, which included 8 years as its chief reporter. From politics to crime, Shri Singwar covered every aspect of news reporting at the Navin Times. Under the pen name of Bala Singh, he wrote a popular weekly column focused on Goa. Shri Singwar joined Margao-based West Coast Times in the late 70s as its head of bureau in Panaji. During this period, he also freelanced for Deccan Herald based in Bangalore, contributing 2 fortnightly newsletters detailing events in Goa. After the West Coast Times folded up, Shri Singwar's next journalistic stop was at the Indian Express, as he joined the national newspaper as its bureau chief in Goa's capital city. Shri Singwar has seen Goa evolve right before his eyes, covering all major events that shaped the state. Whether it was the first state assembly session, election, or international events like the Commonwealth Heads of Government meeting, Shri Singwar has been there and reported that the Commonwealth Heads of Government meetings saw world leaders like British Prime Minister Margaret Thatcher and India's own Srimati Indira Gandhi spend time in Goa. Shri Singwar has won several awards for his journalistic achievements. His honors include Outstanding Journalist Award instituted by the Cultural Division of the Goa Kala Academy, Inaugural Narad Award instituted by the State RSS, and the Brilliant Achievement Award by the Goa Chamber of Commerce and Industry. When the Goa Union of Journalists was formed in 1978, Shri Singwar was its first president. Post his retirement, Shri Singwar taught journalism for 6 years at the Mustipon Institute of Mass Communication. All his life, Shri Singwar has worked selflessly without expecting anything in return. By conferring on him the T.B. Kunna Lifetime Achievement Award in Journalism for the year 2021, the Department of Information and Publicity, as well as the government and people of Goa, express our deepest reverence, gratitude, and respect for his lifelong contribution to this state. He will always hold a special place in our hearts. I request Sri Gurudas Singwar sir to please come forward and accept this honor. मागता सीएमाकडे तांचो भोवमान करचो.
सिंबाळ सरांक विनंती आसा की तांच्यांनी 2 उतरांनी आपले मनोगत व्यक्त करचे. सिंबाळ सरांक विनंती आसा की प्लीज तांच्यांनी हांगासर येवन आपले मनोगत व्यक्त करचे. सर प्लीज. हे काय उलोवपाचें ना काय उलोवपाचें खूब आसा पूण आज हो केल्या इतलो हें करता की म्हाका दिसता की हांवें कांय चड उलोवचें न्ही. फक्त आमचे चीफ मिनिस्टर श्री प्रमोद सावंत सर हांकां थँक्यू करता की for giving me this honor, the Information Department, Dhawanji, Chief Secretary, and आमचो राज तिलक गोवा युनियन ऑफ जर्मनी ही सगळ्यांनी तुमी एकठांय हें मिशन घडोवन हाडलां. आनीक हे सिलेक्शन कमिटी म्हजें नांव हें करून तुमी म्हाका सत्कार घडोवन हाडला हाजे बद्दल तुमकां हांव ऋणी आसा. आनी तुमी आतां जे राजकीय लोकांक म्हाका वाचून दाखोवन म्हजें हें केलें हे कामाची आवती लोकांक रिपोर्ट पावय दिल्या हाजे बद्दल हांव तुमचो ऋणी आसा. एक गोश्ट सांगिनी म्हणटा ती अशी की जर्नलिजम म्हणटा तें खूब त्रासदायक काम आनी हे त्रासदायक काम आमी कशें केलें हें म्हाकाच आतां येवजिल्यार हें जाता. म्हणजे आतांचें टॅक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पळयतकच आमी कशे रिपोर्ट धाडटाले आनी टॅलिग्राफीक ऑफिसान वचून आमचे प्रेस नोटी आमच्यो रिपोर्ट्स पावल्या काय म्हणून पळयल्या आमकां रातची न्हीद पडनाशिल्ली. रिपोर्ट गेलो काय ना म्हणटकच अशी पद्दतीचे जर्नलिजम आमी पळयलां. आनी आतांचें जर्नलिजम पळयतकच दिसता की आमी हें जर टूल्स आमचे कडेन आशिल्ले आमी हाजे परस मोठी कामगिरी केले आशिल्ले. आनी आज तुमकां एक सांगता हांव एक खूब जेन्ना हांव येवजिता की आमी आनीक आमदार जी कामां करता तातूंत आमचे आनी खासदार आमदार हाची जी कामां आसा ती एकाच पद्दतीची. कारण सगळे आमी एका लोकां खातीरूच काम करतात आनी आमकां त्या खातीर फोर्थ इस्टेट म्हणटा. ह्या फोर्थ इस्टेटीक कसलीच रिटायर्ड जातकच फोर्थ इस्टेट पद्दती हें करताले हांव जवळ आमकां एबंडन करून आय एक्चुअली फेल्ट सो सॉरी फॉर दॅट तो नायक म्हणटा तो रहस्य कथाकार तो एक्चुअली भीक मागतालो रस्त्याचेर. आपल्या कडेन कांय ना ताणें इतल्यो कादंबऱ्यो बरयल्या. ही कादंबऱ्यो कश्यो बरयल्यो आनी तो इतलो कित्याक भीक मागूंक पावलो म्हाका कळना. म्हणून इट वॉज एक्चुअली ए ट्रॅजीक थींग. आनी ताजे नंतर पळय मरतकच गोमंतकान व्हडलें ताजें छापलें. कितें अर्थ आसा सगळें छापपाक उलोवपाक म्हाका कांयच तातूंत तथ्य दिसना. पूण आमी फोर्थ इस्टेट म्हणून आमकां तुमी मान दिता इतलो तो फक्त असो उलोवपा खातीरूच काय म्हाका दिसता. कारण ताका फोर्थ इस्टेट म्हणटा ताका कांयच अर्थ ना. कितें आमी थर्ड जर आमी फोर्थ इस्टेट म्हणून कितें जर आसा जाल्यार ताका कितें तरी वेगळो हें आसा. हांव ह्या देवळा सरकारी अधिकारी म्हजे बरोबर आसता सांजचे इव्हिनिंग वॉकाक जाल्यार ते पेन्शना बद्दल उलयतात. आपल्या 50,000 आयले आयज 60,000 आयले 40,000 आनी ते केन्नाय म्हाका विचारतात तुमकां पेन्शन कितें.
तुमचे अरे आमकां पेन्शन दिलो अरे तुमी सगळो वेळ हें करता नाचता घालतात हांग करता हें करता आनी सांज सकाळ दनपार रात म्हणना आनी तुमी इतले हें खडतर जिवन जगून शेवट तुमकां पेन्शन ना आनी तुमी जगता कशें म्हाका हांसत तांचो अरे खरें आमी कशें जगताय म्हाकाच कळना आनी तांचे बरोबर हें करतना म्हाकाच हें दिसता एम्बारस जाता तांचे पेन्शनाचें हें आयकतकच म्हणटकच ऑफकोर्स आमी कोणाक दोश दिवपाचो ना एक्चुअली सरकार जाय जाल्यार एक्चुअली सर आय एम नॉट प्लीज डोंट टेक इट एज एन ऑफेन्स ऑर समथींग सरकार जाय जाल्यार आमकां बरें ट्रायपार्टायट अशें हें करून एक कॉन्ट्रिब्युटरी पेन्शन स्कीम करूं येता एम्प्लॉयर्सांक हेका हें घेवन एक कॉर्पस तयार करून हांव तातूंत आतां हें नवतना कारण आय एम वीथ वन फूट इन द ग्रेव म्हणटकच बाकीच्यांक तरी तें जावचें अशें म्हणून हांव तुमचे कडेन एक सजेशन करतां की ट्रायपार्टायट एक बॉडी करून ताजो कॉर्पस करचो आनी एक रिजनेबली सस्टेनेबल अशें पेन्शन रिटायर्ड लोकांक दिवचें कारण रिटायर नंतर मनीस असो जर हताश जावन जगलो ते जगण्याक ताज्या क्वॉलिटी कितें आसा इतले वर्सां इतले हें करून ताजे जगण्याक क्वॉलिटी कसली आसा अशें म्हाका दिसता म्हणटकीर म्हाका दिसता कितें की प्रेसा बद्दल कोणाकूच अशी आपुलकी अशी नासता कारण प्रेसान सगळे लोकांक केन्ना तरी दुखयल्ले आसता म्हणटकीर ताका लागून बी लोकांक आमी अशे खाखाक पोती घालून कंगाल कशे भोंवयले तांकां जाय तांकां जाय म्हणजे हे सगळें शाणपणां आमकां शिकयता आनी सांजचे येवन आमचे कडेन पेन्शन मागता अशें स्पिरिटान हांव म्हाका दिसता की तुमी अशें हातूंत तें हें घेवं नाकात आनी तुमी खरें हे प्रेसा खातीर जर कितेंय करतले जाल्यार बाकीचें सगळें सोडा काल संदेशान कितें बरयलें बरें बरयलें पूण आमी अशें बरयतात हे सरकारा बद्दल आनी सरकार कितें करता म्हणून हांवें ताकाय बी हांवें विचारलें की सरकार करता तें करता ताका फॉल्ट फायंडींग करतात आनी ताजेच कडेन मागूंक वतात आनी जे करिना आमचे एम्प्लॉयर आमचे खातीर कांय करना तांचे कडेन आमी मागपाक आमी चुप्प जाता कित्याक आमकां जाणांगे वी लूज अवर जॉब इफ वी टॉक टू मच म्हणटकच म्हाका तशें दिसता सरकार सर आय एम टेलिंग यू वन थींग तुमी परत येवचें निवडून म्हाका दिसता खरें परत येवचें निवडून आनी तुमकां फ्लॅटार करपाक सांगिना खरें तुमी बरें म्हाका तुमचें हांव तुमकां सद्या माध्यमाचेर पळयतां आनीक तुमी खरें परत येवचें आनी हे प्रेसा खातीर हें करचें हांव नासतलो तें भोंवपाक म्हणून बाकीच्यांक तरी तें मेळूं बरें रियंग आसता आनी तुमी तांकां एक बरी स्कीम करा आनी तांकां एक सस्टेनेबल अशें पेन्शन इज लेजिटिमेट स्टॅट्युटरी म्हणजे जशें सरकाराक मेळटा तशें तांकां करा आनी तुमी तांचो यू अर्न द ग्रेटिट्यूड ऑफ दीस पीपल एंड तें केलें जाल्यार तुमकां हांव तुमकां खरो मोठो राणी म्हाका खुबदां मेळटालो एकदां सेक्रेटरी गेटीचेरूच सांगूंक जाय म्हाका तुमकां हांव एक बरी स्कीम करतलो पूण मागीर कित्याक ताणें केली म्हणून म्हाका खबर ना आमी थंय पर्स्यू करना बट आय टेल यू सो मेनी पीपल आमी बी आमचें हित सांबाळपाक आमी बी कमी पडल्या आनी ताका लागून आमी बी सरकारा बरोबर हें करतना एक आमकां सरकारान जायतें केलां सरकारान घर दिलां सरकारीच आमकां खूब फॅसिलिटी मेळ्ळ्या आनी म्हणून हें
परिकरान करतना हें सामकें ल्हान प्रमाणांत पेन्शन गेलें तें इतलें ल्हान करपाचें न्ही. हांवें ताका सांगिल्लें सर तुमी इतलें पेन्शन 1,000चें 2,000चें अशें पेन्शन कित्याक करता. आमचे कडच्यान चड घेया पयशे. आमचे कडेन रिटायरमेंट फंड आशिल्लो तेन्ना 2 लाख घेया 3 लाख घेया 12,000 कित्याक आमचे कडेन 2 लाख घेयात आमच्या कॉर्पसाक घाला आनी आमकां पेन्शन सस्टेनेबल करून बरें दिया. आनी हें करपाक वाग आनी हांव फुडें सरले आनी केलें आनी बाकीच्या लोकां कडेन उलयत जाल्यार ते म्हणलें आमचे कडेन इतले पयशे खंय आसा दिवपाक. ताका लागून ती स्कीम बारगळी. आतां हांव तुमकां इतलेंच सांगता की खूब तुमचे उपकार ह्या एवॉर्डाक तुमी म्हाका सन्मान करून दिलो पळय तेजे तुमकां थँक्यू म्हणटा. गूज बाकीची संस्था पर्टिक्युलरली राज तिलक who is actually doing a lot of good work for our association. ताका बरें काम करता तो भुरगो आनी म्हाका दिसता तो हांवें एक दीस सांगलें ताका की तूं गुज्याक आमचो परमनंट प्रेजिडेंट जा कित्याक तुजे सारको प्रेजिडेंट आमकां अजून मेळना. खरो बरो काम करता, बरो लोकां कडेन वागपाक बरो, सरकारा कडेन डील करपाक बरो आनी ताका तो प्रेजिडेंट उरचो आनी इलेक्शन नाका ताका जाय तसो प्रेजिडेंट उरूनी तशें म्हणटा. तुमकां तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां यशच तुमकां इलेक्शनान तुमकां खरें यशच सिन्सियरली तुमी परत येवचे, परत स्टेटाची रेंज हातान घेवचे आनी परत आमचे कामगिरी चालू दवरची आनी आमच्या खातीर कितें तरी ह्या बाकीच्या भुरग्यां खातीर कितें तरी करची. थँक्यू व्हेरी मच. काकान अत्यंत सुंदरतायेन सगळे आपल्या मनातल्यो भावना व्यक्त केल्ले आसा. तांच्यांनी आमच्या दोतोरांक आशिर्वादूय दिल्लो आसा. 2 गजाली मुद्दाम उल्लेख करूंक सोदता. तांच्यांनी एक म्हटलें की सरकार आमकां खूब कितें दिता, तशेंच जे एम्प्लॉयर आसा तांच्यांनी दिवचे, ही तांची उतरां म्हाका खूब आवडली. तशेंच जे आमचे सामकार बशिल्ले सगळे पत्रकारांक हांव फक्त एक जाणीव करून दिता. गोंय सरकारच्या माहिती आनी प्रसिद्धी खात्या वतीन सिनियर जर्नलिस्टांक 7,500 रुपया दर म्हयन्यान पेन्शन दिली वता. तशेंच तांच्या फॅमिलीक 50% पेन्शन दिली वता आनी ही एनहान्स जावची म्हणून फायल ऑलरेडी इन पायपलायन जाली आसा. थँक्यू व्हेरी मच. आतां वेळ आयल्लो आसा की आमी आमचे जे 5 सत्कार मुर्ती आसा, ज्येश्ठ अशे आमचे जर्नलिस्ट जेंच्यांनी 25 वर्सां आनी चड अशें आपलें मोलादीक योगदान दिल्लें आसा ह्या क्षेत्रांत, तशें आमी 5 सिनियर जर्नलिस्टांचो आमी सत्कार करता. एक्चुअली जेन्ना खंयच्याय फिल्डान एकटो मनीस वता, जर्नलिझम जावं खंयचेंय, तेन्ना ताका स्टार्टींग कितें आसता की आपल्याक बरो पगार मेळचो, बरें एक लायफ जावचें, हेंच ताचो एक ध्येय आसता. पूण जेन्ना आमी पत्रकारितेंत पळयता तेन्ना इनिशियली तोच हावेस आसता. पूण जसो जसो पत्रकाराचो इंट्रस्ट वाडत वता ह्या फिल्डान आनी जसो जसो तो रिगत वता तेन्ना पयशे बिशे हे तांकां कांयच लागना आनी ते फक्त पत्रकारिताच करीत उरता. लास्टाक तांचे कडेन कितें आसा काय म्हटल्यार कांयच उरना. म्हणजे कोणाचोच आपलो, म्हाका याद आसा आमचो पॉल फेर्नांदीस जो रिटायर्ड जालो आमचो टायम्स ऑफ इंडियान, तो इतलो रिगलो जर्नलिझमान की तेणें आपल्या फॅमिली कडेन पळयलेंच ना केन्ना. आनी देन सडनली ही रियलायज वन डे आफ्टर जॉयनिंग टायम्स ऑफ इंडिया, अरे आपली फॅमिली आसा, आपण तांकां कांयच करूंक ना, आपलें घर ना, कांयच ना. पूण फायनली कशें ताणें परिश्रम करून हें करून कोणाच कडल्यान आदार घेनासतना फायनली तेणी बंगलो न्हू, खूब कितें तरी तेणें आपलें एक ल्हानसो एक आसरो केलो. म्हणजे अशी परिस्थिती जाता आमची. आनी अशेंच
आमचे आयज 5 सत्कार मूर्ती आहा जेंच्यांनी लायफ लॉंग आपल्याक सेल्फलेस सर्वीस दिली जर्नलिजमा खातीर कांयच कसोच विचार करिनासतना. आमचे पयले सत्कार मूर्ती आसात श्री विनायक पुरुषोत्तम नायक. Born on September 5th, 1951 in Talegaon, Goa, Vinayak Purushottam Naik completed his post-graduation in journalism and public relations with a first class in 1978-79. After graduation, Naik took up teaching as a career and simultaneously displayed his interest in journalism by conducting several air shows. He later worked as a lecturer at Siddharth College of Mass Communication, Bombay from 1982 to 1985. Naik served as the executive editor of Goa Today magazine from 1994 to 98, managing editor of Goa Today from 1998 to 2008, and editor-in-chief of Goa Today from 2008 till May 2021. In a career span of 40 years, Naik has interviewed over 350 celebrated public figures, which includes chief ministers, governors, and several other important personalities. He was also associated with the Mustifan College of Mass Communication and Sante College, Panaji, from 1994 to 2007. Naik is the recipient of several honors awards. The Goa Union of Journalists Award for completing 25 years in journalism in 2005, Lions Club Mara Award Best Editor in 2011, Journalist of the Year Award at Boring Utsav in 2011, Best Editor of the Year Award from the Goa Chamber of Commerce and Industry in 2014, and Gaurav Murthy Award from Institute Managers Braganza Panaji in November 2022. Sir Vinayak Naik, to you. आमचे फुडले सत्कार मूर्ती आसा श्री सुधीर जनार्दन सबनीस. Sudhir Sabnis was born on January 27, 1955 in Vengurla, Sindhudurg, Maharashtra. After completing his bachelor's in arts education, he did a diploma in journalism from Shivaji University. His journalism career started in 1978. Joined Gomantak as a reporter in Vengurla under guidance of veteran journalist late Madhurav Gadkari. In 1980, he launched his own weekly Sindhu Sagar. The special issue of the 25th death anniversary of former MP late B.R. Nath Pai was released by former PM I.K. Gujral in a grand ceremony in Vengurla. From 1980 to 1999, Naik worked for several daily newspapers which include Daily Tarun Bharat in Belgaum, Gomantak, Konkan edition in Panaji, Daily Ratnagiri Times in Sindhudurg, Daily Krishwal, Raigad district in editorial section. During his journalism career, Sabnis always focused on social, cultural and political issues. Some of his noted columns are Vruttaved, Batmi Makshi Batmi, Sabnishi, Ved Batmica, etc. In January 2000, Sabnis was posted in Goa by the Ratnagiri Times management as Bureau Chief of Daily Goa Times. He served Daily Goa Times from 2000 to 2007. He later joined Daily Goa Dut as an advertising translator. He was the former resident editor of Daily Sindhudurg Samachar Goa edition. Sabnis has also worked in editorial section of Daily Navprabha, correspondent of Daily Prahar, Mumbai, Panaji Doordarshan Regional News Unit as compiling editor for Konkani News Bulletin. Sri Sudhir Janardhan Sabnis. आमचे फुडले रेसिपियंट आसा श्री Simon Afonso. Simon Afonso journey started with Gomantak Times when he joined the publication as a proofreader in 1988. Since sports interested him at a very young age and being a sports person himself, it came quite naturally to Simon to dwell in sports writing. Seeing his penchant for writing on sports, he was soon promoted as sports reporter cum sub-editor in 1990 by the then editor Ashwin Tombat. During his journalism career, Simon has covered all international and national events held in the state, ranging from one-day international cricket, Ranji Trophy cricket, and all major football competitions, as also motorsports, regatta sports like yachting, boat sailing, indoor sports like table tennis, badminton, swimming, etc. Simon continued to work for the Gomantak Times and retired early this year as the sports editor after serving the newspaper for 32 long years. Shri Simon Afonso. आमचे फुडले मानकरी रेसिपियंट जावन आसा श्री सर्जिओ काल्देरा. After completing his masters in arts, Sergio Caldera joined the Herald newspaper as a trainee sub-editor way back in 1990. His interest in journalism and urge to know more of less and less got him promoted from a trainee sub-editor to chief sub-editor in 1995. His hard work once again paid off in 2001
where he was once again promoted from the rank of chief sub-editor to deputy news editor. Sergio Caldera continues to work for Herald. He is currently serving as the deputy editor of Herald. A very calm, humble, a man of few words and difficult deadlines, Shri Sergio Caldera. आमचे निमाणे सत्कार मूर्ती आसा श्री सुहास बेळेकर. Shri Suhas Belkar, a double graduate in MA in Political Science and MA in Marathi, started his journalism career in 1994 with Tarun Bharat. He served Tarun Bharat from 1994 to 2007 as a deputy editor and later as the head of editorial department. Belkar joined Gomantak in 2007 as an assistant editor and continued to work there till 2012. In 2012, Belkar joined Dainik Herald as an associate editor. In a career span of nearly 27 years, he has written several editorials, special articles, cover stories, writing in associate magazines and pullouts, etc. Belkar has to his credit a 20-week-long series on Panchayati Raj Acts in Tarun Bharat, a series on Jilla Panchayat in Gomantak, a series on Goa's social, educational and political scenario titled Anvay, which ran for nearly 18 months in Tarun Bharat. A 27-long column Itihasachi Pane Chartana on the working of the Goa Legislative Assembly with a special focus on historic events and its political history. A 33-week-long series titled Avalokan in Gomantak on the life of former legislators. This series was later published in a book form. A 3-month-long series titled Shadatana on the working of Goa Assembly since 1964 in Dainik Herald. Belkar has penned several books which include Govatli Nivarnuka, a book on Goan elections, Govala Ghatak Rajya Kase Milale, Na Bhuto Na Bhavishyati, राज्य भाषा आंदोलन, राजभाषा कायद्याचा इतिहास एक्सेट्रा. श्री सुहास बेळेकर. आता हांव मागता आमचे सगळ्या सत्कार मूर्तींनी वयर येवन ओके सत्कार मूर्तींनी सगळ्यांत वयर येवन एक ग्रुप फोटो घेवचो. दिवाकर मागचं सगळं फाटी फोटो जातकच थोडेशे राज्यस्तरीय अवॉर्ड्स दिवपाचे आसा. कार्यक्रमात थोडीशी बदल जाता. सो सगळ्यांक विनंती आसा कॉपरेट करचे. आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यांक वचपाचे पडटा. ताचे पयलीं थोडेशे स्टेट अवॉर्ड्स आसा तांच्यांनी आपले अवॉर्ड्स बेगिनात बेगीन येवन हांगा घेवचे. राज्यस्तरीय जर्नलिझम अवॉर्ड्स पयले स्वाती सचिन कुटवळकर गोवन वार्ता लायव्ह तांच्यांनी येवन आपलो अवॉर्ड घेवचो. बेस्ट एडिटर अवॉर्ड ऑन नॅशनल इंटिग्रेशन अँड कम्युनल हार्मनी श्री सचिन कुटवळकर. दुसरे सुवातेर न्यूटन सिक्वेरा ग्रामीण पत्रकारिता ह्या कॅटेगरीन तांकां हो अवॉर्ड फावो जाता. न्यूटन सिक्वेरा
तिसरो अवॉर्ड न्यूटन सिक्वेराकूच मेळटा रिपोर्टिंग इन पब्लीक हेल्थ अँड हायजीन. न्यूटन सिक्वेरा थंयच रावता असो आनी एक अवॉर्ड आसा ताका रिपोर्टिंग इन पब्लीक हेल्थ अँड हायजीन टायम्स ऑफ इंडिया न्यूटन सिक्वेरा. त्याच्याबरोबर अक्षय लाड रिपोर्टिंग विथ स्पेशल रेफरन्स टू विमेन अँड चिल्ड्रन सोशल इश्यूज इन गोवा. श्री अक्षय लाड हांकां विनंती करता की तांच्यांनी आपलो भोवमान स्विकारचो. मार्कोस वेर्ग्युलाव हांणी तयार रावची टायम्स ऑफ इंडिया तांकां स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग ह्या कॅटेगरीन तांकां हो अवॉर्ड फावो जाता. मार्कोस वेर्ग्युलाव 2 अवॉर्ड तांच्या नांवाचेर आसा मार्कोस बाबाच्या. स्पोर्ट्स आणि दुसरो अवॉर्ड आसा रिपोर्टिंग ऑन आर्ट अँड कल्चर. दोनूय अवॉर्ड तांच्यांनी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्ते दिवचे. ताचे उपरांत राजतिलक नायक हांकां फोटो जर्नलिझम ह्या क्षेत्रांत बेस्ट फोटोग्राफ ऑफ द इयर हो अवॉर्ड फावो जाता. राजतिलक नायक हांचो आयज आपलो बर्थडे आसा सो बर्थडे बॉय राजतिलक नायक बर्थडे खातीर तांकां ताळयो लावली. ताच्या बरोबर विश्वनाथ नेने हांणी तयार रावचे. विश्वनाथ नेने रिपोर्टिंग ऑन एड्युकेशन विश्वनाथ नेने. स्टुडंट्स टाइप्स ऑफ इंडियाचे लिजा मॉन्टेरो आणि आपलो भोवमान घेवचो. टाइम्स ऑफ इंडिया लिजा मॉन्टेरो रिपोर्टिंग ऑन अचिव्हमेंट ऑफ द गव्हर्नमेंट. कल्चरल ट्रेडिशन्स इन गोवा हे कॅटेगरीन फोटो हे जाल्ले. ताचेर कॉन्सोलेशन प्राइज जाता निलेश दिवकर. ताच्या उपरांत भिवा परब बेगिनात बेगीन मातशी आपले भोवमान स्विकारचे. कॉन्सोलेशन प्राइज इन हिंटरलँड टुरिझम आफ्टर हिंटरलँड टुरिझम इन गोवा निलेश दिवकर. ताच्या उपरांत भिवा परब ताच्या उपरांत मिजबून मोरायश. आतिश नायक आणि दत्तप्रसाद नायक. आतिश नायक आणि दत्तप्रसाद नायक. हिंटरलँड टुरिझम इन गोवा हे कॅटेगरीत राजतिलक नायक हाका 3rd प्राइज फावो जाता. राजतिलक नायक दत्तप्रसाद नायक. हिंटरलँड टुरिझम इन गोवा हे कॅटेगरीत 3rd प्राइज फावो जाता. राजतिलक नायक. ताच्या उपरांत उपेंद्र नायक. 2nd प्राइज उपेंद्र नायक आणि 1st प्राइज रोहन फर्नांडीस हांकां 1st प्राइज फावो जाले. सगळे फोटो भायर एक्झिबिशनाक प्रदर्शित केल्ले आसा. मुजरत तुम्ही कार्यक्रम जातून ताचो आस्वाद घेवं येता. रोहन फर्नांडीस. कल्चरल ट्रेडिशन्स इन गोवा हे कॅटेगरीत कॉन्सोलेशन प्राइज दत्तप्रसाद नायक. त्याच्या उपरांत श्रेयश एस काणेकर. सागर नायक मुळे ही सगळी कॉन्सोलेशन प्राइजीस. सागर नायक मुळे. त्याच्या उपरांत श्री अर्णब भट्टाचार्यजी. अर्णब आणि वृषाली नायक बायन आपले प्राइज घेवचे. हे सगळी कॉन्सोलेशन आणि कल्चरल ट्रेडिशन इन गोवा हे कॅटेगरीत 3rd प्राइज गोज टू गणेश शेटकर. ताच्या उपरांत 2nd प्राइज नारायण पेसुर्लेकर. 2nd प्राइज नारायण पेसुर्लेकर आणि 1st प्राइज इन कल्चरल ट्रेडिशन्स इन गोवा या कॅटेगरीतले 1st प्राइज श्री हेमंत परब. कोविडच्या काळात जायत्या लोकांनी काम केलं. सगळ्यांचो भोवमान झाला आसा. पण इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटचे थोडेशे अधिकारी
आणि पत्रकार क्षेत्रात काम करपी जायते लोकांनी काम केल्लें आसा सो तांचो भोवमान आमी मुखेलमंत्री हस्तुकी करूंक सोदतात पयली सुवातेर तेन्नाच्यो आमच्यो डायरेक्टर मेघना शिरगांवकर मॅडम विनंती करता की तांच्यांनी आपलो भोवमान स्विकारचो. रमेश नाईक जॉईंट डायरेक्टर रमेश नाईक. मातशें बेगिनात बेगीन येवन मातशें घेयात. प्रकाश नाईक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी डिपार्टमेंट. ऑल्विन पेरेरा. के मार्टिन डिसूजा. किरण मुनंकर. शांता नायक. निखिल प्राजक्ते. विष्णू गावकर. शांता नायक. विष्णू गावकर. रसिका नाईक. संगमित्रा फळदेसाय. रसिका नाईक. संगमित्रा फळदेसाय लागीं येवन रावचे. सिद्धेश सामंत लागीं येवन रावचो. सिद्धेश सामंत. गोविंद गावकर. सिल्वेस्टर एस्टिबॅल. फोटोग्राफर. चंदू कोरगावकर. दिवाकर गावस. गोविंद गावकर. हे सगळे फुल डिपार्टमेंट न्ही थोडे सगळे फुल डिपार्टमेंट ना. सिल्वेस्टर एस्टिबॅल. चंदू कोरगावकर. दिवाकर गावस. दिवाकर गावस. दिवाकर देसाय. डॉक्टर दिवाकर देसाय. आणि हांव श्याम गावकर. आणि आता विनंती करता आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आपले उलोवप करतले. ताच्या उपरांत आमचे कीनोट स्पीकर प्रशांत बांजियार उलयतले आणि आमचे विनायक बाबांचो सत्काराक उत्तर दितले. तांचोय घेतले पण दोतोराक मातशें वचूंक जाय सो तांचें भाशण पयलीं प्लीज. नॅशनल प्रेस डे आजच्या ह्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं आसात आमचे सेक्रेटरी फॉर इन्फॉर्मेशन मिस्टर रवी. व्यासपीठाचेर आशिल्ले आयचे कीनोट एड्रेस करपा खातीर आमच्या मदीं प्रशांत पांजियार डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन दीपक बांदेकर आनी राज तिलक. म्हाज्या हस्ते जेंचे फेलिसिटेशन जालें जेंकां लायफ टायम अचिवमेंट एवॉर्ड मेळ्ळो श्री गुरदास सिंबाळ, बाकीचे विनायक नाईक, सायमन अल्फान्सो, त्याचो सुहास बेळेकर आनी नलेरिया, बाकीचे सगळे मानेस्त म्हज्या मोगाळ भाव आनी भयणांनो. वयल्यात पयलीं ज्या सगळ्यांच्या लायफ टायम अचिवमेंट मेळ्ळा गुरदास सिंबाळ हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता गोंय सरकारच्या वतीन आनी सगळ्या समेस्त गोंय लोकांच्या वतीन. जेंचे म्हाजे हस्ते बाकीच्यांचें फेलिसिटेशन जालें तांचें खूब खूब अभिनंदन. जेंच्यांनी भायर ज्यो सर्त लायल्या तांच्या बद्दल तांकां फर्स्ट सेकंड थर्ड मेळ्ळें तांचे सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन. नॅशनल प्रेस डे आनी पळयतात की डे बाय डे जस जशें युग बदलता मिडियाय बी बदलपाक लागला. गुरदास सिंबाळ हांच्यांनी उलयता सांगलें आयच्यो फेसिलिटीज जर आमकां तेन्ना मेळ्ळे जाल्यार आमी प्रेसांत खूब मोठो बदल घडोवपाक शकताले. म्हणल्यार निश्चितच रित्या म्हाका दिसता आयचे जे प्रेस रिपोर्टर्स आसात तांच्या फुडें
आणि खरी चॅलेंज असा की खूप मोठा बदल तुम्ही सगळे जाण निश्चितच रित्या घडोवं तुम्ही घडयतले हे तुमच्या लागीं मागता. सरकार आणि पत्रकार हे राजकीय उलयता आसतना म्हटलं तरी आमी एकत्र नासता काय एकत्र आसता? एकत्र आसता. आयच्या दिसात म्हटलं ते माझे तर म्हणणे आसा सदांच एकत्र आसपाक जाय. दोनूय कामां खातीर एकत्र आसपाक जाय. सरकाराचें बरें कितें आहा तें लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आनी सरकाराचें वायट कितें आहा हें आमकां परत दाखोवन दिवपा खातीर. ऑफकोर्स इट इज ट्रू, इट इज युअर रायट. गुरुदास सिंग महाराज उलयता सांगलें हितून वायट धरपाचें बीन कांयच ना. सरकार जर एखादी गजाल चुकता विरोधक वाट पळयतले केन्ना इलेक्शन येता तेन्नाची तांकां कितें तें शिकोया म्हणून. बट तुमी केन्ना दाखयतले आत्तां चुकलां तेन्ना तें आतांच दाखयतले आनी तें परत सुदरपूय बी सरकाराचें काम आसा इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल. आमी सगळे जाण इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल काम करतात. लोकांचो इंट्रस्ट तो आमचो इंट्रस्ट तो तुमचो इंट्रस्ट. म्हणून तर वेळच्या वेळी म्हाजें म्हणणें आसा आयज पर्यंत म्हाका दिसता एकूय पत्रकार म्हाका सांगचो ना हांवें तूं कित्याक बरयल्लें रे काय म्हणून विचारलो कोणूच सांगचो ना केन्ना. आनी सांगचें म्हाका तशें आसत जाल्यार कोणी म्हाजेर टिकात्मक सुद्दां बरयलां आसत किंवा टिकात्मक खंयचो वर्च्युअल व्हिडिओ आसतलो कितें हांवें एकट्याक सुद्दां केन्नाय विचारूंक ना. एक दोनदांच फक्त हांवें आतां पर्यंत विचारलो तूं कंप्लिटली रॉंग बातमी बरयल्या म्हणून. म्हाजें म्हणणें ना तूं कंप्लिटली एंटायर रॉंग बातमी बरय. म्हणजे 5,000चो क्रावड आसतलो तूं म्हणटलो 200 लोक येवंक ना मरे थंयसर. बरोबर आसा काय ना? 5,000चो क्रावड आसतलो दुसऱ्या दिसाचो फोटो थंयसर काय ना 200 सुद्दां लोक येवंक ना अशी जर बातमी आयली फॅक्ट कितें आहा तो बरोवचो. एकच म्हाजें म्हणणें आहा. म्हाजेर टिकात्मक केली जाल्यार कांयच हरकत ना. जे टिका करची जेणे करून त्या टिकेंतल्यान हांव नवीन कितें तरी शिकत वता आनी म्हाका शिकपाची संवय आसा. तूं 2-3 गजाली म्हाका मुद्दामून सांगल्यो. एक इट इज एन लायफ टायम अचिवमेंट अवॉर्ड हाजी प्रायस डेफिनेटली वाडोवपाक जाय म्हाजें मत आसा. आनी हांव म्हणजे ऑफकोर्स ह्या वर्साक आत्तां आमी तुवें ऑलरेडी दिली आमी वाडोवपाक शकना बट ताची दखल घेवन आमी ह्या वर्साच्यान एडमिनिस्ट्रेटीव डिसिजन घेता तेजें फायनान्शियल प्रोविजन हें केलें वयतलें. सेक्रेटरी एंड इन्फॉर्मेशन एंड डायरेक्टर शूड टेक नोट यू मूव द फायल फॉर द लायफ टायम अचिवमेंट अवॉर्ड. डेफिनेटली उरलेले लायफ टायम अचिवमेंट अवॉर्ड आसा ताच्या कंपॅरिजनान ती प्रायज येवपाक जाय. ती प्रायज एमावंट जी वाडली फुडल्या वर्साची लायफ टायम अचिवमेंट अवॉर्ड ही तिकीट दिली वयतली. दुसरें तुवें 2-3 गजाली खरें म्हणटा हांवें फास्ट ट्रॅक केल्ल्यो. ज्यो फायली तुज्यो 3य फायली उरल्या हांवें प्रणव भटाक आतांच फायली घेवन आपयल्या. हो कार्यक्रम सोंपल्या उपरांत तूं हांव प्रणव आनी सेक्रेटरी आनी डायरेक्टर बसुया तुज्यो फायली क्लियर जातल्यो. एकट्याचें एप्लिकेशन म्हणजे म्हाजें म्हणणें आहा 19 डिसेंबर म्हणजे 7वें मुक्तीचें वर्स मनयता आसतना तरी एप्लिकेशन पेंडींग आनी 1.5 वर्स उरलें 2 वर्स उरलें म्हाका नाका. कारण निदान म्हणजे बाब सिंगबाळ हांच्या सारकिल्या पत्रकारितान म्हणजे पोर्तुगीज वेळावयलें गोंय पळयलें. 60 वर्सां मुक्तीची तेंच्यांनी पळयली आनी फुडलीं 60 वर्सां कशी आसतली हें बी तेंच्यांनी म्हणजे विजन जें आसा हें आपल्या लेखणीच्या माध्यमांतल्यान लोकांक दाखयलां. त्या खातीर पत्रकारांचेर खंयच्याच बाबतींत अन्याय जावचो न्ही. आमी जी आतांच्या घडीक हांव इतकेंच सांगूं शकता जी आमी बजेटांत प्रोविजन केलां वाडयता म्हटलां ताजें इम्प्लिमेंटेशन डेफिनेटली सुरू जातलें. हो कार्यक्रम सोंपल्या उपरांतूच हांव हांगाच आसा दुसऱ्या कार्यक्रमाक गोंयच्या पयलीं हांवें फायनान्सांतल्यान आतां ऑलरेडी आपयला. त्या खातीर तूं हांव सेक्रेटरी डायरेक्टर बसून तुज्यो 3य फायली ज्यो आहा ह्यो आयच्या आयज क्लियर जातल्यो इतकें हांव तुका सांगपाक शकता. डेफिनेटली खरें म्हणजे पत्रकारांची पेन्शन जी आसा ही वाडपाक जाय हें म्हाजेंय मत आसा. बट ह्या वेळारूय बी हांव बजेट करता आसतना तुजो विचार करतालो बट कोविडाच्या काळांत तेजो चड विचार हांव करपाक शकलो ना कारण फायनान्शियल इन्फ्लुएन्सीस खूब मोठ्या प्रमाणांत आशिल्ले. पण निश्चितच रित्या तुमी सजेस्ट केल्या त्या प्रमाणे ती व्यवस्थीत रित्या वाडची. एक हँडसम एमावंट जी आसा ही आफ्टर रिटायरमेंट आनी ताच्या खातीर एक सस्टेनेबल स्कीम कॉर्पस फंड घालून सस्टेनेबल स्कीम डिझायन करची पडटली. ती आमी हांव म्हज्या डायरेक्टरांक इन्फॉर्मेशन दिता जेणे करून फुडल्या बजेटांत ती मांडली वयतली आनी तेजो एक जो आसा ती वाडली वयतली. तेज्या व्यतिरिक्त तुमचो लॅपटॉप कॅमेरा हाजी फायली आयजूच क्लियर जातल्यो जेणे करून तुमकां जे थोड्या जाणांक चिंता आहा ते कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं मेळटलें काय ना म्हणून डेफिनेटली जेंच्यांनी एप्लाय केला ताका 100% ही मेळटली ताजी खबरदारी म्हाजें डिपार्टमेंट जें आसा तें घेतलें. आनी एक गजाल तुवें सजेस्ट केलें वीच इज अ लायफ टायम अचिवमेंट अवॉर्ड आमी जेंकां दिता ताजी एमावंटूच न्ही तर म्हाजें म्हणणें आसा लायफ टायम अचिवमेंट अवॉर्ड दिता
ताच्या पत्रकारितेत ताणें बरयल्ले वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन इन फ्युचर प्रिंट केल्यो वयतल्यो, ताजो बूक काडलो वयता विथ इज रिकॉर्डेड उरतले. म्हणजे लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड दिता आसतना म्हणजे ताजे बाय सर्क्युलेशनान तो वेवस्थीत दिता बुकूय बी तुवें जशें म्हटलां इट शूड बी द सेलिब्रेशन फॉर हिम. ताकाय दिसपाक जाय आपूण गेली 25 वर्सां 30 वर्सां पत्रकारितेन इतकें बरयलें पण ते रिकॉर्ड रुपात खंयच ना. ताका जर ते कोणा ते आसताले तेन्ना बरयला त्या दिसाचो पेपर गेलो उरलें, पण ताका जाय तें आनी इन्फॉर्मेशनाक जे बरें दिसले ते अशा पद्दतीचो इन कोलॅबोरेशन विथ युअर गुज किंवा बाकीच्या सगळ्यांक बरोबर घेवन ताजो बुकूय बी लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड दिता आसतनाच तोय बूक ताका हँड ओवर दिलो वयतलो. म्हणजे खऱ्या अर्थान की तेणी जे आपलें काम केलां ते रिकॉर्डात जे आहा ते डेफिनेटली उरतलें. आमी तें काम ह्या वर्साच्यान सुरू करपाक शकता. गुरुदास बॉक्सिंग बार आनी ते सगळें काम हे आमी प्रिंटेड स्वरुपात तेजो वेवस्थीत रित्या इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी तुमचो रिकॉर्डेड बूक जो आसा जे जे तुमकां जाय ते आमी प्रिंट ह्याच वर्सा करता. जाता तितके बेगीन तुमी इनिशिएटीव घेवची आनी तो आमकां दिवचो तो आमी ह्या वर्सा प्रिंट करपाक शकता. डेफिनेटली तो नोट घेवन ते आमी करता. बाकीच्या गजालीचेर हांव म्हाका चड उलोवपाचें ना, पण एक गजाल निश्चितच सांगतलो. आमी 7 वर्सां मुक्तीची मनयता, ताच्या खातीर गोंय सरकार आपलो विजन डॉक्युमेंट तयार करताच, पण आमी विचारधीन आसा की सगळ्या लोकांचो व्ह्यूय घेवपाक जाय की फुडलें विजन कितें आसचें. दिसा पत्रकारितांनी तेजेर इनिशिएटीव घेवचो. डे बाय डे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन डेव्हलपमेंट आमी स्टेटीत करता, टुरिस्टीक डेव्हलपमेंट आमी स्टेटीत करता. जर पळयशात म्हणजे 1961 1980 म्हणजे 1987 घटक राज्य मेळ्ळें आनी आयचें गोंय हितून खूब मोठो बदल जाल्लो आसा. इन एवरी सेक्टर, in the infrastructure development in the health sector, infrastructure development in the tourism sector, in the rural agriculture sector. ह्या सगळ्या सेक्टरात फुडें कितें आसचें, कशें आसचें ताका आमी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणटा. हाजेर एक चर्चासत्र हें पत्रकारिता हांच्यांनी घडोवन हाडचें. डेफिनेटली तेजो इन फ्युचर आमकां तेजोय खूब मोठो, कारण इट इज अ वास्ट एक्सपिरियन्स. फाटले कितलेशेच जेंच्यांनी फाटलें गोंय पळयलां ताची फुडलें गोंय कशें आसचें हाजेर एक चर्चासत्र जावचें. इनिशिएटीव डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज रेडी टू टेक द इनिशिएटिव्ह आणि तुम्ही त्या चर्चासत्रात वाटेकारी जावन हे 19 डिसेंबराच्या पयलीं जावचें. आमी जेन्ना 60व्या मुक्तीच्या वर्साक म्हणटा ते राष्ट्रतिलक तुवें इनिशिएटीव घेवन वेगवेगळे तुका जाय तेंची भासाभास डिबेट्स बाकीचे डिस्कशन हे घडोवन हाडून तेजे एक प्रिंटेड स्वरुपात एक डॉक्युमेंट तुमच्या कडल्यान एक तयार जावप अशें मागता. आणि आयच्या नॅशनल प्रेस डेच्यो सगळ्या पत्रकारांक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. बदलत्या प्रवाहाप्रमाणे आमी आमची बदलती शैली सातत्यात बदलीत आसा. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन तुमचें मार्गदर्शन सरकारा खातीर उरतलें आनी इन्फॉर्मेटीव मार्गदर्शन जें आसा तुमचें तें सातत्यान सरकारा कडल्यान बऱ्यो गजाली घेतल्यो वयतल्यो. तुमी केल्ल्यो टिकात्मक गजाली सातत्यान सुदरल्यो वयतल्यो इतकें सांगता. आनी परत एकदा म्हज्या सगळ्या पत्रकार भाव भयणी आयच्या दिसाच्यो हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. गोंय सरकार सातत्यान तुमच्या वाटेंतल्यान उबें रावतलें हांव इतकेंच सांगता आनी म्हाजी दोन सोंपयता. देव बरें.